अशें आमकां सांगतालो तो आमकां कामार त्रास जाता म्हणून. आतां आमी एकूच सांगपाक सोदता की तेणी जेन्ना रेजिग्नेशन दिलें तेणी तें एक्सेप्ट कित्याक करूं तेका मदीं तुमकां म्हणटालो बीन तो आपल्या कामार त्रास बी जाता कामार म्हणून जाता म्हणून म्हणटालो. मागीर आमी गेले आनी उलोवन जातकीर ताका सांगलें म्हणल्यार इतले त्रास जाता तूं काम सोड, आमी तूं आसा न्ही तूं बरें हॅप्पी आसा, तूं बरे तरेन रावया अशें करून ताणें आमगेलें आयकलें आनी मागीर ताणें रेजिग्नेशन दिलें. ते एक्सेप्ट करूं ना म्हणून तेणी ताणें एक्सेप्ट करून परत तो जॉयन जालो कसो जालो तो आमकांय खबर ना. तेणें लेटर बरोवन घेतली ती बाय फोर्सिबली घेतली ती आमकां खबर ना. आनी तो कामावयले केन्नाच आमकां कितें कांय सांगनाशिल्लो. हरशी स्वभाव कसो आसलो तेचो नेचर सामको थंड आशिल्लो. कोणाचे कामाक करता तर तो कितें केन्नाच हें करना, गर्देपणां करनाशिल्लो. कामाक पयलीं कामाक पयलीं घरचे सुद्दां कितें फंक्शन आसलें न्ही कामार वयता. काम चुकयनासलो. काम केन्ना चुकनाशिल्लो कळ्ळें तुका. लेखकूय बीन तो कवी आशिल्लो. कवी आशिल्लो. अवॉर्ड भरपूर साहित्य डॉक्टरेट मेळ्ळेली. डॉक्टरेटूय मेळिल्ली. चवकशी जावची फक्त रेजिग्नेशन तेणी कितें एक्सेप्ट करूं ना. परत ताका जॉयन जालो आनी तेचे भितर कितें डिस्कशन जालें आनी कामारूच आनी आमकां सांगतालो तो की आमी एक तुमकां चार्ज ऑलरेडी आसा म्हाजे कडेन तो आपूण बरे रितीन हँडल करतालो, पूण एडिशनल एक चार्ज आमकां दिलो तो म्हाजे कडेन हँडल जायना म्हणपाक लागलो तो. आपूण ऑथॉरिटी कडेन उलयलो पूण तेणें सांगलें तें चालू दवर म्हणून. नांवां बीन कोणाची सांगतालो जे मनीस आपल्याक त्रास बीन करता बीन म्हणून कामा बद्दल हांगेले तो कांय ऑफिशियली केन्ना कांयच सांगूंकूच ना तेणी. कांय उलयना. तुमचें नांव कितें? मोहन गवडे. तुमचें? शाणवार. तो ल्हान मग तुमचें व्हडलो काय? हांव व्हडलो, म्हाजो व्हडलो तो. फक्त त्रास आसा म्हणून सांगतालो कामार सतयता म्हणून. मागीर आमी सांगलें तूं कामार जाय सतयता जाल्यार तूं सोड म्हणून. मागीर तेणें रेजिग्नेशन बी दिलें रावलो. मागीर ते आनी रावलो म्हणटगीर तेगे तें रेजिग्नेशन तेणें एक्सेप्ट करूं ना कामा वयल्यान फोन येतालेच ताका. मागीर तो परत गेलो आनी परत कितें तेंचें थंय कितें जालें कितें खबर ना. आनी परत कितें आसता तेची ड्युटी घालता कितें अशें करता म्हणून परत तेणी तें आपूण जॉयन जाता म्हणून परत तेणी हें केलें. पूण तें परत तेंचें थंय कितें जालें आनी कितें खबर ना. पूण फक्त इतलेंच सांगतालो की कामार ताका त्रास करता म्हणून. हय आनी बाकीचें कांय खबर. आतां कितें तुमी कंप्लेन केल्या पळय, चवकशी मागल्या तुमी पुलिसा कडेन, कितें सांगून दिसता चवकशी जावपाक जाय काय म्हणून? तेची चवकशी जावपाक जाय न्हू. आतां कितें फुडें अशें तें कित्याक ताका सतयतालें आनी कित्याक तेणें अशें केलें, कित्याक तेणी आपलो जीव हें केलो. फक्त कामाचेंच सांगतालो आपल्या कामाक त्रास करता, कामार सतयता करून. नांव पेडणेकर सर म्हणटा ताका फोन करतालोच ताका. बाकीचें म्हाका तेंगे कांय खबर ना.